त्यांना डेमोचं काम चालू आहे. त्यांना फाटल्यान अख्खो त्यांचे माती फातर सगळे फाटल्यान पडला आणि त्यांचे कोणाच्या शिटा बिटा मोडला आणि आता हे बिल्डिंगाचे बी डेमोशन जावपाचं म्हणल्यार जाता की हांगा तांकां सायडीक जाता सगळो कचरो आहा. कितें फाल्यां कितें जर जालें व्हडलें कितें जालें पडलें तर घरान न्हिदपाक मनीस सगळे घरान आसता आनी सगळे लेबर कामाक वचपाचे लोक ते आमचे आनी हांगा 40-50 वर्सां जाले ते हांगाच रावता. तेंचे हांगा आतां बिल्डिंगान काम जाता तांकां सेफ्टी कांयच ना, कांय सेफ्टी दिवना कांय ना, तेंचें काम चालू आहा. आता तुम्ही पळयलें आसतलें पण हांगा कांयच सेफ्टी नासलें पळय तेंचे. हांगा तेच्या घरान आख्खे डस्ट धूल बी सगळें लोकांच्या घरान हांगा ते फुडल्या पासून आमी इतलेंच मागता त्या लोकांनी कितें सेफ्टी करपाचें. ते सालगांवकारचें कितें काम जालां तेंच्यांनी लोकांक सेफ्टी दिवपाचें, तेंचे प्रॉब्लम मातशे सॉल्व करपाचे, इतलेंच मागता. हम लोग इधर बहुत साल से रुका है, इधर कुछ बोला नहीं हमको, क्या नहीं, कंस्ट्रक्शन चालू किया है. इधर पत्थर भी पड़ रहा है घर का ऊपर और घर में बोल रहा है रुको मत, और सुबह 7 बजे निकलता है घर से निकलो बोलता है और कभी बंद करता है वो भी मालूम नहीं. उन लोग को पूछा तो अभी रुको बाद में रुको करता है. तो वहाँ पे पूरा नल्ला फूटा है और हमारा बच्चा छोटा छोटा भाई छोटा लोग है, उनको भी वो लोग कभी भी आता है, वो लोग बिना बोल के आता है, उनको ऊपर पड़ा तो जिम्मेदारी कौन लेगा. हाँ, फिर ये लोग पूछा नहीं, ये सब कचरा यहाँ उड़ाया है पूरा. अभी ये लोग कुछ काढ़ा नहीं, कुछ नहीं, कुछ तकलीफ हुआ तो इसको कौन ये करेगा. व्हडलो इशू जाला हे गरिबांचेर. हे गरीब हिंगा 40-50 वर्सांसून रावताले आनी सालगांवकार बिल्डिंगी रावताले. आज हांव पळयता जाल्यार एक धाकटेचो तेंच्यांनी बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन मोडटा आसतना हांकां रावपी तांकां कांयच सांगू ना, कांयच तांकां सांगू नये. धाकटे मोडले आसतना तेंचे नड्याचेर पडलो, तेंचे घराचेर व्हडले व्हडले फातरां पडले. कितें जायत जाल्यार कोण जबाबदारी. आनी ते सांगता कितें तुम लोग इधर से जाओ, तांकां कांय सांगनासतना आनी एक सांगता व्हडले गजाल. आतां हे बिल्डींग व्हडले मोडपा ते मोडटा आसतना कशें मोडटले. आतां हांकां कितको कथा बारीक बारीक भुरगे आहा, इतको आवाज येता तांकां स्टडी करपाक खावपाक पिवपाक कांय रांदपाक दिना. हे सगळे भायर रावता, हे सगळे कितें करपाचें आतां. दनपारां म्हाका फोन येयलो, मागीर हांवें त्या कंपनीक फोन मारलो आनी त्या कंपनीन म्हाजें उलोवप जालें. आमी ऑलरेडी कितें आसता जो प्रोसिजर त्या कंपनीन केला तो प्रोसिजर आमी फूल आमचे इंजिनियर एम.ई. बीन धरून आमी तो प्रोसिजर पळोवन आमी तांकां ऑर्डर दिली ती डेमोलिशन तुमचे बिल्डिंगान ते करपाचें म्हणून. देट वॉज नो पार्ट. बाकी तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक कोणाक दिला ते तेंनी कितें सेफ्टी गार्ड कितें मेजर बिजर आहा ते तेंच्यांनी पळोवपाचें. पूण खंय तरी अशें दिसता की ते काम चालू करतना कितें कपचे बिपचे ते कितें आहा ते तेंच्या न्हयांचेर घराचेर पडले पूण तो मातसो बोवाळ जालो. म्हणून आतां हांवें कंपनीक फोन मारला आनी ताका सांगलां तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारा आनी सेफ्टी मेजर कितें आहा तितलो यूज करा की लोकांक त्रास जावपाक येना. कित्याक आमचें काम आमी केलें आनी तेंच्यांनी ते आपणाचें कितें बिल्डींग पोन्नी मोडून नेवी कितें बांदपाचें तेंच्यांनी सेफली लोकांक कोणाक त्रास जाय नासतना ते अशें पळोवन करपाक जाय.